गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा। धारबांदोड्यात 2 मोटरसायकलींमदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातात 69 वर्साच्या पणसुले वाठारांतल्या विजय चव्हाण ह्या दादल्याक मरण आयलें, जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो। ना ते आता खंय वयता आमकां खबर ना, कारण हो स्टेट हायवे आशिल्ल्या कारणान ते मोल्या वयल्यान बरो रोड स्टेट आमी म्हणजे 200 स्पिडीन 200-250 स्पिडीन ते गाडी चलयता। ते वांगडात ते 25-50 जाण आसता, ते रेसी मारता काय कळना, इतले स्पिडीन ते गाडी चलयता। आयज पोलिसांनी म्हणजे पुलीस हरची पळय ओवर स्पीडान येता म्हणून तांकां कांयच लागना। ते पोलिसांनी सरकारान पोलिसांक निर्देश दिवपा जाय आनी तेचेर कारवाई करपाची गरज आसा। संडे पुलीस धरून तांकां दर संडे आनी सुटी आसता पळय तेन्ना एक तेंचे रॉबर्ट व्हॅन बी आसा पळय त्यो दवरून तेंचेर मातशें नियंत्रण दवरपा जाय। रायडरा बद्दल म्हाका इतलें दिसता जे पळय स्पीड ते मारता पळय न्हू, तो आतां हो एक्सिडेंट जाला तो सामको 69 जाणटो तो स्लो आसलो कळ्ळें, तेणें ती गाडी पळयली आनी तो भितून घेवपाक घेतली तेन्ना ती गाडी ते रायडर कितल्या स्पिडीन पावले पळय ताका तेजो अंदाज ना कळ्ळें। पूण हांव म्हणटा पुलिसांनी हेजेर मातशी त्या रायडराचेर मातशी एक्शन घेवपा जाय। बाबा तुमकां कितली सुद्दां स्पीड लिमीट आसा